बिहारा उपरांत गोंयांत SIR मोहीम लागी लागी पुराय जावपाक आयल्या। 12 डिसेंबर लोकांक दिल्ली फॉर्मां परत करपाचो निमणो दीस आशिल्लो। गोंयांत वट्ट 11,85,034 मतदार, तातूंतली 10,74,956 फॉर्मां वेंचणूक आयोगा कडेन परती आयल्यात। छानने उपरांत 89.55% वोटर ग्राह्य धरल्यात। 1,82,855 वोटर म्हणल्यार 15.43% वोटर 2002चे वोटर रोला वांगडा मॅप जावंक नात। 16 डिसेंबराक ड्राफ्ट रोल येवपाचो, तातूंत अनमॅप्ड आशिल्ल्यांची नांवां आसतलीं। उपरांत तांकां नोटीस इश्यू करून सुनावणी जातली। 1,78,000 एन्युमरेशन फॉर्मां वेंचणूक आयोगा कडेन परत येवंक ना। मेळूंक नाशिल्लीं 8.45% वोटरांची नांवां ASTD लिस्टांत। ड्राफ्ट रोला वांगडा ASTD लिस्ट जाहीर करतले। ASTD म्हणल्यार एब्सेंटीज, शिफ्टेड, डेथ आनी डुप्लिकेट वोटर। मेळटा त्या डाटा प्रमाण 25,574 मतदार संवसाराक अंतरल्यात। सोद लागूंक नाशिल्ले वा एब्संट मतदार 29,750 म्हूण डाटा सांगता। 40,473 मतदार कायमचे स्थलांतरीत जाल्यात। 2008 डुप्लिकेट फॉर्मां, जाल्यार हेर मतदार जांच्यांनी एन्युमरेशन फॉर्मांचेर सय करूंक ना, सय करूंक न्हयकारला वा फॉर्मां सबमीट करूंक ना अशे 2,273 मतदार डिलिटेशनार। The draft roll will be published on 16th, so we will have this draft roll on the CO website, on the DO website, and along with the draft roll at the polling station, the ASTD list of the voters will also be displayed. Anybody can file claims and objection from 16th Feb up to 15th January. Final roll will be published on 14th February 2026, and that is when the SIR process officially gets over. 8% ASTD आणि 15% अनमॅप्ड मतदार हे चित्र पळयल्यार ERO आणि AERO कडेन हियरिंग जाल्या उपरांत चडांत चड 5% मतदार रोलांत येवये। हाचो अर्थ गोंयांतल्या सुमार 18 ते 20% मतदारांचेर डिलिटेशनाची तलवार आसा असो सादारण अदमास। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।